मोगाच्या भावा भयणीनो, आज सादो काळ 26वो आयतार. हे मिसाचें बलिदान संवसार भराच्या आमच्या सर कोंकणी भाव भावडां खातीर हांव भेटोवन दिवच्या ह्या वखता विशेष मापान पिडेस्तां खातीर आनी कोविडा द्वारी कश्टांच्या सर लोकां खातीर, खंयच्या गांवांत युकरिस्ती बलिदान ना त्या गांवच्या लोकां खातीर, आनी अशें ह्या युकरिस्ती बलिदानाद्वारी देवाचे आशिर्वाद सोम्या जेजूच्या नांवान पेकोवन तांकां लाभूं दी म्हणून हांव मागतां. तर तुमची सर त्या सवां सर गरजो ह्या युकरिस्ताद्वारी देवा बापाक समर्पण मागता आसतना आमी सांगाता मेळोन हे युकरिस्ती बलिदान आमी भेटोवया. आयच्या दिसाचे प्रवेश गीत सांगता, सर्वेस्परा तुवें आमकां केलाय तें सगळें खरें नितीन केलाय, कित्याक तुजेर आमी सुकल्याव आनी तुज्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात, पूण तुजें नांव महिमेवन कर आनी तूं भोव काकुळदार देखून आमकां बोगोस. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. अस्कत मनशाक बोळवून करूंक देवान जेजूक धाडलो. पातकी मनशाक बोगसणें दिवंक तशेंच बापा लागीं राजी करूंक क्रिस्ताक पाठयलो. मागलोलो जावन आमकां आशिर्वादीत करूंक, पातकांतावन आमकां सुटका दिवंक, बापा लागीं वचोंक आमकां वाट जेजू मात्र. तर करी आमी पातकाक पाट, धरया आमी जेजूची वाट आनी आमी सुमयेच्या मोगान बरोवन हे युकरिस्ती बलिदान भेटोवच्या ह्या वखता आमचे अस्कतकाय पातकां वळखून घेवया. पश्चाताप काळजान देवा समोर आमी रावया. आमी पातकी आनी अस्कत म्हळ्यार वळखून सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरावन सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसरून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत भगवन सदां संवकार मरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो.
सर पदवीदार देवा आमच्या बापा, तुझे गणित पदवी भोव करपातकेची दया करून आनी तांकां बक्षणे दिवन तूं दाखयताय. आम्हा बातक्यांक सदां कणवळेन वागय आनी तुज्या बसवण्याक सगळ्या काळजान नत्रेगून सर्गीचे सूख आमी जोडीशें कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुत्र जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव. तुजे सगळे पवित्रत्मेचेपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता ते सारके न्हय. इस्रायलाच्या गरण्या आयक, हांव करता ते सारके न्हय वा तुमी करता ते सारके न्हय. नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपले केल्ल्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपले खोटेपण सांडून न्यायनितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वांचयता. आपले केल्ल्या सगळ्या पातकाक ताणें पाड केला देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. तुझे स्वतःचे वाटेर म्हाका सोडून वर म्हाका शिकय. कित्याक तूं मुसो देव, तूंच मुसो तारो. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडासर सर्वेस्परा. सर्वेस्परा सुरवेतान तुवें दाखयलेले विश्वासी केदीस विसरा नाका. पुर्विल्ल्या काळासून तूं सांगो म्हज्या तरणाटपणाच्या काळात केल्ल्या पदको सुखदास तरी नाका. तुज्या निरंतरी मोगा आनी बरेपराक सरी सांग तूं म्हजो उपदास कर. तुवें दाखयलेले दयेचो उगडासर सर्वेस्परा. सांत पावलान फिलिपिकाराक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, जर क्रिस्त थंय कसली पुसवून तुमी म्हाका दितात वा मोगातावन येता ते उत्तेजन तुमचे थंय काय आसा. जर आत्मीक एकवट तुमी काय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मायपसन आनी कणवलायेन तुमी भरल्यात, तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळ म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा फकूल दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगात, कालत्या मनांचे जावन हेराक तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा. तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात. बगात, हेरांचे बरेपण तुमी सोदा. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं. सैमाक तो देव, तरी त्या समसमपणाक तो लबदून रावलो ना. बगात, मनशे सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो
आणि आपणाकच कालतो करून मरणापर्यंत कुर्साच्या मरणापर्यंत तो विधेय जालो. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आणि सर नावाप्रास वर ते नाव ताका दिले. अशे ताणे कुशी वेली भगवा जय म्हूण त्या नावाक हर एक दिंबी, सर्गी, संसारी आणि पाताळी आणि परगटी जय म्हूण हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. मातेवा परमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. प्रधान याजकांक आणि जुदेवांच्या मालगाड्यांक जेजून म्हळे, आता तुमकां हे कशें दिसता सांगा. एकल्या मनशाक दोग पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुतासरशी येवन म्हणालो, पुता तूं आज वचून दाका म्हळ्यान काम कर. ना हांव वचना, ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मन बदलिलें आनी तो गेलो. मागीर बापूय धाकट्या पुतासरशी येवन तशेंच म्हणा लागलो, जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली. पूण तो गेलो ना. ह्या दोगां पुतां पैकी कोणें तर बापायची कुशी केली. ताणी जाप दिली पयल्यान. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, सुकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गीच्या राज्यांत रिकतात. कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हणून हांव आयलो, पूण तुमी ताका सतमानलो ना. सुकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सतमानलो. हे तुमी पळयलें जाल्यारय मन बदलून तुमी ताका सतमानलो ना. आमच्या सुमी जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. जेजू ख्रिस्त देई मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमी तिनी वाचपां नियाळया. आज वाचपाचो संदेश इतलोच, आमी देवाची कुशी करी जाय. आमी पश्चाताप पावोदो देवा थंय फाटी ये जाय. आमी देवान दाखयल्ल्या वाटेन जिये जाय आनी आमी आमकांच देवाक समर्पी जाय. तरी एक वाचपा आमी नियाळचे जाल्यार पयलें वाचप आयच्या दिसा एजेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. पळया एजेकिएल प्रवादी कितें सांगता. हिंसर वाचपा आयच्या वांजलाक ताळ पडटात. एजेकिएल प्रवादी म्हणटा, तुमी सांगोंक पुरो सर्वेस्पर करता ते सारकें न्हय. पळय अशें सांगता, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमी म्हणटात सर्वेस्पर करता ते सारकें न्हय. इस्रायलाच्या घराण्या आयका, हांव करता ते सारकें न्हय वा तुमी करता ते सारकें न्हय. नितीवंत मनीस आपले नितीवंतपण सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना तो आपणे केल्ल्या वायटाक लागून मरता.
नीतिवंतपण सांडून नीतिवंत मनीस वसत जाल्यार स्वताची वाट सांडून सगळी तशेंच करतात आमी तशेंच करता म्हणून ह्या देव आमकां बक्षितलो म्हणून हांवें आनी तुमी चिंतूंक जायना. नीतिवंत मनीस वायट करीत जाल्यार तो मरता, तो ताच्या वायटाक लागून मरता. पूण खोटो मनीस आपल्या खोटेपण सांडून न्याय नितीन चलता तेन्ना तो आपलो जीव वाचयता. हांगा उद्देश इतलोच, खोटो मनीस पयलो वसना म्हणालो तो गेलो, ताणें ताचें खोटेपण सोडलें. दुसरो येता म्हणालो तो वसोंक ना. नीतिवंत मनीस खोटें करता, वायट करता, तर तो ताच्या पातकान मरता, ह्या पातकाक लागून मरता. आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकांक ताणें पाठ केल्या देखून तो खरेंच जियेतलो, तो मरचो ना. खोटो मनीस खोटेपण सांडल्यार तो जियेतलो. नीतिवंत मनीस नीतिवंतपण सोडून खोटेपणाक वचत जाल्यार तो मरतलो. तर हाजो संदेश इतलोच, खोटेपण सोडा, पश्चाताप पावा, देवा तेई फाटीं येया. आनी आयच्या अंतरगितांत आमी आयकलें श्लोक, तुवें दाखयलेल्या दयेचो उगडास कर सर्वेस्परा. किर्तनकार दावीद मागता काळजांत न्हू, कित्याक देवाक तो सांगता, तुजो वांटो सर्वेस्परा म्हाका ओळखूंचें बरें कर, तुजो मारोग म्हाका दाखय, तुजे स्वताचो वांटो म्हाका शिकय, कित्याक तूं म्हजो देव आनी तूं म्हजो तारोक. आनी उगडास कर सर्वेस्परा सुरवेर तावन दावीद म्हणटा, म्हाका दाखयलेले ते विश्वासीपण देवाक विसरून वचोंक ना. दावीद बरो आसलो, दावीद खोटो जालो, त्या खातीर दावीद आज अशें मागता, कितेंच विसरूंक नजो तसल्या तुज्या त्या मोगाचो. म्हज्या तरणाटपणाच्या काळार केल्ल्या पथकाचो उगडास करिनाका. तो सांगता पळय, हांवें व्यभिचार केल्लो, बातसबे लागीं उगडास करिनाका. तुज्या निरंतरी मोगाक आनी बरेपणाक सरी जावन म्हजो उगडास कर. सर्वेस्पर बरो आनी आपल्या उतराक सुकना तो. वाट सुकलेल्यांक तो सारके वाटे काडटा. पळया, वाट सुकलेल्यांक सारके वाटे काडटा. कलत्यांक स्वताच्या मार्गान तो सोलोवन व्हरता, दुबळ्या धाकट्यांक तो दया दाखयता. हाच्या दुसऱ्या वाचपान ओ क्रिस्त कोण? आमी न्याय नितीन चलतना, आमी वायटाक पाटकन चलतना, आमी पश्चाताप पावून देवाच्या वाटेन समकतना ओ क्रिस्त कोण म्हणलें आमकां तो बारीक एक सुबित रितीन वर्णिता आनी एक गिता रुपान तो सांगता, सैमान तो कोण जावन आसलो. पळया, हें दुसरें वाचा फिलिपी घरा बरयल्या पत्रांतल्या दुसरो आवाज वर ओळू 1:11. जर क्रिस्तांत कसली बुजवण तुमी म्हाका दितात वा मोगात येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा, जर आत्मीक एकवटो तुमी कांय दाखोवचो आसा वा एकामेकाच्या मैपासान आनी कणवळ्यान तुमी भरल्यात, तर एकच मोगान, एकच आत्म्यान आनी एकच मनान एकवट सांबाळन म्हजो संतोष तुमी भरपूर करा. पण ते कितें जाय जे एकच मन आनी एकच आत्म्यान पवित्रत्मो, एकच मनान, एकच मोगान, मोग मन आनी आत्म्यान तुमी एकवट सांबाळी जाय. गरजेचें आमी क्रिस्त सांगता एकवटो, पवित्र सभे सांगता एकवटो, आमच्या ल्हान क्रिस्तांव समुदायात एकवटो, कुटुंबाचो एकवटो, त्या आत्म्यान, त्या मोगान आनी त्या जेजूच्या बोळान आमी तो सांबाळूंक आसा. त्या खातीर तो सांगता स्वार्थाक पडून, पळय, स्वार्थाक आमी पडचे न्ही. पोकोळ दौलते खातीर तुमी करिनाकात, कसलेंच करिनाकात. बार जाणां पोकोळ दौलती म्हळ्यार भायल्यान दाखोवचें, भायर प्रकाश, भितर कांय ना, भितर ना तांचो स्वास. आनी हांगा कितें जाता म्हळ्यार पोकोळ दौलती नाका जाल्लें पुरो करचें, भायल्यान बरो म्हूण दाखोवचें, कोणाक आमी प्रूव करूंक येता. त्या खातीर स्वार्थाक पडून, सेल्फिशनेस आनी पोकोळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाका. बगार कलत्या मनाचें जावन, पळय कशें करीत आमचें कामां कलत्या मनाचें. आज पयलो तो व्यक्ती कलत्या मनसो जाता. पयल्यान तो सांगता वसना म्हणटा, मागीर कलत्या मनसो जाता. हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण तुमी लेखा, हांवूच बरो न्ही, हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हूण लेखा, तुमचो सुस्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचें बरेंपण तुमी सोदा, तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. हांगा उद्देश कितें ह्या तिनी वाचपांचो, आमचें मन क्रिस्त जेजूच्या मना बरी जाय जाय. आनी थंय तो हें एक सुबित रितीन बरयता. आमी पळयता काव्य रुपीत आसा, म्हणजे एका पदा रुपी आसा.
सैमान तो देव तरी त्या समसमपणाक तो लब्धन रावलो ना. पळय तो उडबीक उलोवंक ना, हांकार दाखोवंक ना, स्वार्थ दाखोवंक ना. बागार मनुष्या सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्ण खाली केलो, रितो केलो. पळय जो कोण आपणाक खाली करता ताका देव आशीर्वाद करता, खालतो जाता ताका वर्तो करता, रितो जाता देव भरता. सिमांव पेद्रू ताका सगळी रात मासली मेळोना, जेजू म्हणो जाळ घाल, जेजून म्हणे जाळ घाल. ताणें खाली केलो, रितें केलें, ताका आशीर्वाद मेळ्ळें. आज आमी आमकांच खाली करया, आमी पाश्चात्तापावया, आमचें उणेंपण, अस्कत काय स्वार्थ, हांकार, मोसोर हें सकड निष्क्रीय जाय. आमी देवा मुखार उडवी काय उलोवंक जायना. ताणें कितें केलें? ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनुष्य रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खालतो करन केदाळा पर्यंत, मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो. ताचे विधेयपण, ताचे खालतेपण, ताचे समर्पण देखून देवान ताका आती उंच उबारलो. कोणाक देव आशीर्वाद दिता? कोण विधेय जाता, कोण खालतो जाता, कोण आपणाक समर्पिता आनी देवा मुखार रितो जाता, देव ताका वर्तो करता. देखून देवान ताका अति उंच उबारलो, आशीर्वादीत केलो, चडवंदार तो जालो. आनी सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. जेजू म्हणलें नांव, पिडा शिडा गूण करचें नांव, सैतान पळून दवरचें नांव ह्या नांवाक सकत आसा. अशें ताणें खुशी वेली. बागू अजय म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी. खंय? सर्गी, संवसारी, पाताळी. तुम्ही पळया उगडापणाचो ग्रंथ वाचल्यार उगडापणाच्या ग्रंथान सांगता निमाणी 20, 21, 22 ओळ अवस्वर तुम्ही वाचताना थंय दर्यो समेत ताच्या हातांत असली मोरनां सोंडिता, पाताळ समेत मोरनां सोंडिता, देवसार समेत मोरनां सोंडिता. कित्याक देवसाराक समेत ताजेर अधिकारना, झडती चलतना, दुसरी झडती चलतना. पयली जडती थंय बरोवन आसा. आमी कोण सकड क्रिस्ता खातीर जियेतो, साक्रामेंतान जियेतो, मडतेर मरतात, तांच्या खातीर दुसरी जडती ही कोण पाताळी आसात, ह्या दुसरो लोक आसा तांकां ही जडती म्हणटा. म्हणजे बागू अजय म्हूण ह्या नांवाक हरी एक दिंबी. त्या खातीर उगडापण ग्रंथ सांगता क्रिस्ताक हरी एक दिंबी भागवता. सर्गी, संवसारी आनी पाताळी. आनी परगटी जय म्हूण हरी एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी. पण आमकां दुसरो सोमी ना, दुसरो सोडवंदार ना, जेजू एकलोच सोडवंदार. आनी ताचे थंय आमकां कितें आसा? सुडका आशिर्वाद आसा. त्या खातीर तो सांगता क्रिस्ता जेजूचें मौन जावं दी तुमचें मौन. आनी पयल्या वाचपांत आमी पळयलें खोटेपण सांडून नितीवंत मनशां बरी, नितीवंतपणान आमी जियेजय, पातकी जिणेक आमी फाट केल्यार आमी मरचें ना. तर तिसरें वाचप आज आमी आयकुचें आनी वाचलें वाचप जावन आसा मातेवाची. पण ह्या दिसांनी जेजू सबार वपारी सांगता. आमी आयकली बोक्षिनांतल्या साकराची वपार आयकली, ताज्या उपरांत आमी गेले त्या आयतारा एक जेजूची वपार आयकली. आनी आज एक जेजू मलगड्यांक तो शिकोवण दिवन सांगता. कितें शिकोवण दिता? एक वपारी रुपी तो शिकोवण दिता. ती जावन आसा आतां तुमकां हें कशें दिसता सांगा? एकल्या मनशाक 2 पूत आसले. पळय तो नॉर्मल उलयता, एक गणितकाण घेता, त्या गणिता फाटल्यान तांकां तेजे लिसांव तो शिकयता. ते लिसांव तांच्या मिसांवाक आनी थंय देवाच्या बेसांव कितें गी म्हूण तो तांकां कळीत करता. कितें सांगता? आनी ते मिसांव कोणाक? ह्या हांकां दिल्ले मिसांव ते सुकोवन घेतल्यात. आनी कोण ते करते आसा म्हणल्या विशयान ती सांगता. पळया तो आपल्या एका मनशाक 2 पूत आसले. तो आपल्या पयल्या पुतासरशी येवन म्हणालो, पुता तूं आज वचून दाखय म्हळ्यार काम कर. आनी तो इमिडिएट रेस्पॉन्स कितें? ना हांव वचना. थोडे भुरगे भुरगे म्हणटा ना हांव मागण्याक येना, ना हांव मिसाक वचना. मागीर तांकां कितें जाता? चे हांवें तशें करूं न्हू आसलें. रियलायजेशन येता आनी वो कितें करता? ना हांव वचना. ताणें जाप दिली. उपरांत ताणें आपलें मौन बदलिलें. ताका बापायची बिरमोत दिसली आनी त्या खातीर ताणें मौन बदलिलें. तो गेलो. मागीर बापूय पयलो वचना म्हणल्या खातीर धाकट्या पुतासरशी येवन तशेंच म्हणूंक लागलो. आनी जायतो धाकटो पूत कितें म्हणालो? जायत बाबा वेता म्हणून ताणें जाप दिली. पूण तो गेलो ना. पळया आमची तशीच. आमी थोडे पटी म्हणटा आमी करता, आमी वाचता, आमी मागण्या करता म्हणटा, आमी करिना, आमी पोस्टपोन करता. आनी एकलो करिना म्हणलो पश्चात्ताप पावता, तो बरें काम करता. असो संदेश जेजू सांगता आमकां. पळया मुखार ह्या दोगा पुता पैकी कोणें तर बापायची कुशी केली?
ताणी जाप दिली. पयल्यान वसना म्हणल्यान खुशी केली. गरजेचें कितें गे म्हळ्यार हांगा येस अँड नो न्ही, वय या ना म्हणलें न्ही, पश्चातापावन देवा थंय फाटी येवचें. जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता. आतां पळया, आतां जेजू कितें दिता? आतां जेजू लिसांव दिता. आतां जेजू सांगता, तुमी फारिजेव, तुमी सदुसेव, तुमी धर्मशास्त्री, तुमचे मिसांव तुमी करूंक ना. आतां बापान दिल्लें मिसांव हें कोण स्विकार करता? सुकागार आनी कलवंतां तुमचे प्रास पयलीं सर्गीच्या राज्यांत रिकतात. कशें? तांणी वसना म्हळें. आतां परिवर्तन जातात, पयले ती सर्गाक पावतात. तुमच्या कित्याक तुमकां जिविताची सारकी वाट दाखोवन दिवंक म्हूण जुवांव आयलो. कोण जुवांव? स्नानदातार जुवांव. तुमी शिकोवन स्विकार करूंक ना, तुमी सत मानूंक ना. सुकागारांनी आनी कलवंतांनी ताका सत मानलो. हें तुमी पळयलें जाल्यार मोन बदलून तुमी ताका सत मानलो ना. पळया, हें सकट तुमी पळयलें जाल्यार मोन बदलूंक ना. म्हळ्यार तो सांगता, तुमी कठीण काळजाची जाल्यात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी दारूण काळजाची जाल्या गी न्ही. ही सुवार्ता कितें म्हणी आमच्या काती भितर, कुडी भितर, मोती भितर रिगता गी. रिगल्यार मात्र आमचें परिवर्तन, रिगल्यार मात्र आमकां पेकोवण लाभता. तर आज आमची एक बदलावण जाय जाय, ती बदलावणी तिदवण जाय जाय. त्या सुवार्ते मरिफात आमच्या थंय ती जावं दी म्हूण आमी मागया. आनी सुमी आज आमकां आपडूं दी. आमी सुमयेच्या मेटान सोमकोवया. एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, तुका अर्गां वगळापांनी वाकाणी दिता. आजच्या दिसा तुवें दिल्लें मिसांव सबार पावटी आमी मागणें करूंक, लितुर्जीत वांटे घेवंक, बागेली जावंक, ल्हान क्रिस्तांव समुदायाक वचोवंक, संघ संस्थांनी बऱ्या रितीन सेवा करूंक आमी नेगार केला, आळसाय केल्या. सबार पावटी आमी दगलबाजी जिवन जियेल्या. येता म्हूण सांगून, करता म्हूण सांगून आमी त्या दुसऱ्या पुता बरी वावर करूंक ना. पूण त्या पयल्या पुता बरी कोण जी येनात म्हणली, मोहन बदलून फाटी येवंक अवकाश तुवें दिलाय. तर आज आमी भायल्यान आमचो पोरजळ दाखोवचो न्ही, बरी म्हूण दाखोवची न्ही. आमचें थंय क्रिस्त सारकें मोन आसा जाय. आमी बरी नितीवंतपणाच्या वाटेन कोटेपण सांडून जिये जाय. तितले मात्र न्ही, देवाची कुशी कर जिये जाय. आमची अस्कत काय तूं बोगसूं न्हू, तुज्या वाटेन तूं सोमकोवंक आमकां आपोवणें दिताय. तर आयची लितुर्जी आमकां पश्चाताप काळजान तुजो पाटलाव करूंक, आमचे सर हांकार, सर स्वार्थ, जिद्द पयस करूंक, आनी अशें ताजे द्वारे आमच्या भितर आयिल्ली पिडा सिडा तुज्या नांवानच तूं गुण कर. सगळ्या संवसाराच्या पर्जेचेर आशिर्वाद देवन येवन दी. ही सुवार्ता आयकल्ली हर एकली तुजी कुशी पाळून दिता. जेजू मुखार दिंबी मोडून दिता. सर्गी संवसारी पाताळी कशी ताका आराधन करतात की दिंबी बागवतात की आमी बागोवचे बरी. आमचो स्वार्थ हांकार मसोर सक्कड पयस करोन आमकां जैतेवन कर, कालती कर. आमी तुज्या मुखार रिती जाता. आमची दावलताय वडविकाय सक्कड आमी सांगता. तुज्या सुवार्तेक भावार्थान, भरवशान, मागण्यान कल्तीमान घालता. आमकां कुडीची मोतीची भलायकी दी. पिडेस्त जाल्ल्या सगळ्या संवसाराक जेजू तूं आपडो. जेजूच्या नांवान तुमकां जैता. जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. टच देम लॉर्ड, ब्लेस देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. आमेन. आतां आमच्या भावार्थाची उसरणी आमी करुया. एकाच देवाक सतमानता, थर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी नादिसत्या सर वस्तूचो रचणार, आनी एका सोम्या जेजू क्रिस्ताक सतमानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापातावन जल्मला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उत्सलो बरो देव. तो देवातावन जल्मला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सेवाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यार, आमा मनशा बसत आनी आमचे चलवणे बसत सर्गार तावन तो देवलो. आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकार मरयेचे उदारी ताणें पोट घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंस पिलाताका ताका प्रसार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे
तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, स्वर्गार सोडलो आणि बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आणि मेल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आणि ताचे राजवटके शेवट आसचो ना. आणि पवित्र आत्म्या सदमानता ईश्वर आणि जीवदातार तो बापा आणि पुता तो निपसला. बापा आणि पुता बराबर ताकाय संसर्गो नमस्कार आणि महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक सभेक आणि धर्मदूता वरवीं स्थापिल्ल्या पवित्र सभेक सदमानता. पातकांच्या भोगसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आणि ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, भावार्थाची प्रार्थना आता आमी उबारुया. जेजून आमकां सांगला, मागा तुमी घेतल्यात त्या उतराचेर भरोसो दवरनो. आमचे सर त्या सावा जेजू मरिफात बापा समोर आता उबारुया. बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तुजेर पातयेव तांच्या ताबेन आजच्या हिंडांची जतन बऱ्यान करूंक, तांकां भावार्थान सांबाळूंक आनी वागोवंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या अधिकाऱ्यांनी आपणाच्या लोकांची गरज समजून न्यायनितीन उक्त्या मनान तांची सेवा करूंक अशें बरो राष्ट्र बांदून हाडूंक तुजी मजत दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व क्रिस्तांव कुटुंबांनी तांच्या जिवितांत तुका उलो मारूंक, तुजी खुशी समजूंक, तुका प्रथम स्थान दिवंक अशें सदांच तुका लालेवन जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. वाडोवन येवच्या भुरग्यांनी तांचे ते आसो सर्व वायट वंदोवण्यो हुमटून काड बऱ्याशे गुणांनी आनी भावार्थाच्या देण्यांनी वाडाशे कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सर्व युवा जाणांक तुजे लागीं व्हड, तांचे जिणेचो शेवट तांकां शिकय. आपणाची युवा सकत तुजेर बांदून हाड, हेरांच्या गरजांक पावोवंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या वेदी भोंवती हजर जाल्ल्या ह्या तुज्या लोकांची काकूळट कर. तुज्या उदारपणान आमकां दादोस कर. अशें हेरांतय आमी उदार जावंक, तांच्या गरजांक पावोवंक तुज्या पवित्र जेवणान आमकां बळ दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडी बरो आमी आमच्या वैयक्तीक तेसावां खातीर आमी मागया. ह्या कोविडाच्या पिडेतावन देव संवसाराक राखून दी. आमच्या कुटुंबाक पिडे शिडेतावन संपूर्ण सुटका दिवन दी आनी आमची कितेंय तेसावां आसात ह्या घडये समार्पिया. सर्वेस्वर बापा, हागणीत काकुळदारा तूं आमचो मोग करताय. तुवें त्या मोगान तुज्या पुता जेजूक आमच्या खातीर पाठयलोय. त्याच जेजूचेर पातयणी दवरनो, भावार्थ दवरनो आज आमी तुजे समोर आयल्या. आमची त्या सावांक घेवन आमी उसारुल्ल्यो आनी उसारूंक जायनातल्या त्या तेसावांक तूं आशिर्वादीत कर आनी आमकां तूं तुज्या कृपेन अभिषेक कर. हे मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुझे
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेत आमच्या नेट्या पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. कणवळ्या देवा आमी तुका वोपतावन ते जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं ते आमकां सगळ्या देण्यांची निरंतरी व्हांवन ती झर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वायशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकडे आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या समे वरवीं आमी तुका दीत वासूंक फावो. हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमच्या असक्त विनाशी सैमाक तुवें तुज्या गणित पदवेचो आदार दिलोय. पूण सोडवून आमा मनशाची आमच्या सारख्या एकल्यानीच करी मनशान उगडायलेली इश्टागात तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद मनशान परतून जोडची. ही येवजण तुज्या मोगाची तातूं अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखू त्या जेजू देशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणटा वयर सरगार. तांच्या वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा तूं खरोच पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रत्मेचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता. उदें दिताव नासतना ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्या एक आशपर जातो जमयता साय. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमीस मनशा बसत ते वारावतले. हे म्हज्या उगडासा करात.
बावटसो घोट पोर गोठूया. बापा आमचे सोडणे पासो तुझ्या पुतांक सोसलेल्या कष्ट मरण असो तुझ्या ननबरीत पुनर्जीवन असो निसर्गार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणे उगडास करताव आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसाव. देखून आम्ही उपकारी काळजा आणि जिवीत आणि पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिताव. जी बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आता तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ धिश्ट घाल आणि तुझ्या पुताच्या कुडीन आणि रक्तान फसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बरो आणि जेजू सवे एक कूड आणि एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करो आणि अशें देवाचे मये भोव भाग्यवंत अवकार मोरयेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आणि वैभवी रक्त साक्षांच्या आणि समेस्त भक्ता संगाता तुवें विसून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरताव. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागताव. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळ्या आनी मोनियारा बराबर तुझ्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुझ्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुझ्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुझ्या भुरग्यांक दया करून तुझे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगोवन ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनदी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धीर घेवन प्रार्थुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें परोशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सरांकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूता वळेरी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दिनी कोडान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती शेळीचे जीवन आका पहिल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हटलें अशें म्हाका होना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमच्या काळजान जेजूक आमी आत्मीक रुपी स्वीकार केला. मी आसल्या जाग्यार थावन उंचू आमी विशेष मापान मागया. ताच्या उतराद्वारे तूं आमच्या लागीं उलयलो. ह्या युकरिस्ती बलिदानाद्वारे आमकां ताणें आशिर्वादीत केल्यात. आमचे कुडीची मतीची पिडा शिडा तो गूण करता. आमकां आत्मीक घटाय दिता, बोळ दिता. ह्या संसाराच्या राटावळींनी सोलून वचनातल्या बरी आमकां तो परत बुडवून करणं ह्या आत्मीक पयणान चलयता. आमची अस्कतकाय ताणें बक्षिल्या आनी युकरिस्ताद्वारे आमकां नवी रचना केल्यात. ह्या सुमयाक आमी अर्गां होगळाप वाकाणी दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजो, होगळाप तुका सुमया जेजो, महिमा तुका सुमया जेजो, आराधन तुका सुमया जेजो, वंदन तुका सुमया जेजो, जय जय तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जेजू तुज्या नांवान आज युकरिस्ताचे आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर देवन येवं दी. जी कोण हांतुरणाचेर आसात, पिडेस्त जावन आसात, जे कोणाक ह्या घडये बरोसो जाय तूं बरोसो दिवसो देव जावन आसाय, तांकां आपूण जेजू तांचो भावार्थ घट कर. मागणें जिवीत बडवून कर, हन कर, बंदपस, बंदड्यो, पिडा शिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान निष्क्रीय जावन दी म्हूण मागता. सोडून वचूं दी म्हूण मागता. बोड भलायकी, बरी भलायकी तूं तांकां फावो कर. मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंच कुडीच्या सर वायटांक हो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखद जाव. जशें ह्या रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तातूंत आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सरकार ताच्या वैभवान ती आमकां वांटो मेळूं. हे आमी मागता हो क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव तुमकां वायटा विघ्नांतली निवारू आनी तुमचे जिवीत सगळ्या बऱ्या देण्यांनी भरू. सराना तसलो अनंत तुमकां फावो जावच्याक तुमची काळजां आपल्या उतराक तो आयती करू. कितें बरें आनी सारकें तें समजून आमच्या बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशे सर्गीचे सुखाक पावोवंक तुमकां फावो जाव. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून या. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा.